So what are your will be the priorities of the Jilla Panchayat? आज हांवें जिल्हा पंचायत चेअरमॅन म्हणून अध्यक्ष म्हणून चार्ज घेतलेलो आहा. आयज हे सगळे श्रेय भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आहा, टॉप मोस्ट लिडर CM आमचो प्रमोद सावंत सर, दोतोर पार्टी अध्यक्ष गोवा प्रदेश सदानंद तानावडे सर, संगणन मंत्री सतीश धोंड सर, तसेच माझे पालकमंत्री मायकल लोबो सर, तसेच माझे जे म्हाका जे ह्या जाग्यार पावयल्या, हांव आयज बारीक बहुजन समाजाचो बारीकसो एक पार्टी कार्यकर्तो आनी म्हाजेर तेंच्यांनी जो विश्वास धरून जेंच्यांनी म्हाका आयज ही नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत हेजो अध्यक्ष करून जी जबाबदारी दिल्या, ती जबाबदारी हांव खरेंच फुडें व्हरतलो. ती जबाबदारी सगळ्यांक वांगडा घेवन जे आयज आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे ZP निवडून येयलेल्या, जिल्हा पंचायत मेंबर निवडून येयलेल्या, तांकां घेवन वांगडा घेवन जी कामां आसा उरल्या रगडलेली आहा, जी कामाचे अडचणी खातीर कांय उरलेली आहा, ती आमी सरकारा पर्यंत पावोवन सरकाराक CMाक आमी घेवन CMा वांगडा बसोन तेंचे कडसून आमी कामां जी आहा जी कामां करून घेतले. जो आमचो फंड जो आहा तो फंड आमी युटिलायज करून आमी लोकां पर्यंत जी कामां आहा ती कामां करून घेतलेली. जे जे लोकांनी आमकां आशेन एक उमेदीन आमचे कडेन पळयता, जे जे जागे आमकां पळोवन येयलेल्या लोकांनी जे आमी आमचे कडसून जी अपेक्षा धरलेली आहा जी कामां करपाची, ती आमी कामां सरकारा कडेन पावोवन ती कामां आमी करून घेतले. तुमकां अजून पावस दिवना त्या संदर्भात तुम्ही कितें करता? फंडूय कमी आता वाडोवपा खातीर हांव पयलेच फाटी जिल्हा पंचायत निवडून येयल्लो आहा. म्हाका थोड्यो गजाली सगळ्यां कडेन विचारून थोड्यो अंडरस्टँड करून घेवन हांव मागीर फुडें कितें आहा तें हांव सांगता. तुमची फर्स्ट प्रायोरिटीज कितें आसतली? प्रायोरिटी तेच सांगता न्हू, पयलीं सगळ्यांक अंडरस्टँड करून सगळ्यांक वांगडा घेवन बसोन CMाक घेवन बसोन पार्टीचे सगळे जे ज्येश्ठ जे आहा लिडर्स आहा, मोठे मोठे लिडर्स आहा, जी कामां आहा तेंचे कडेन बसून पावलेली आहा. सगळ्यांक खबर आहा की फंड्स कितें कशें कितें आहा ते तेंकां विचारून फुडें सरकारान करून घेतले. सरकार आमचोच आहा. म्हजेर आज विश्वास दवरलो तेन्ना हांव पार्टीचे माननीय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तनावडे, त्याचबरोबर माननीय श्री मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, तशेंच आमचे माननीय संघटन मंत्री सतीश धोंड हांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज पार्टीन म्हजेर विश्वास दवरलो आनी आयज तिकेटीक म्हाका तेंच्यांनी तिकीट दिली. आनी त्याच बरोबर तशेंच आमचे थिवी मतदारसंघाचे आमदार श्री निलकंठ हळदकर आनी हळदोणाचे आमदार हेंच्यांनी म्हाका तिकीट बऱ्या हितूनसून पार्टी कडेन उलोवन करून तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो. आनी हाज्या फुडें जी आमच्या मतदारसंघान म्हणजे हळदोणाची म्हाका 2 पंचायती येतात, नाशमोला आनी मोयरा, त्या लोकांचे कामां जी आसतली आनी आमच्या सिरसय आनी थिवी मतां अश्यो 4 पंचायती येता, तेन्ना त्या पंचायतीनसून जी लोकांची कामां आसा ती हांव सदांच करपाक फुडें आसतलें. आनी आयज म्हाका ह्या पदाचेर सुद्दां पावपाक आनी निवडून हाडपाक जे लोकांनी म्हज्या बरोबर जे आमचे हळदोणा आनी सिरसय मतदारसंघाचे मंडळ आसा पळय, अध्यक्ष मंडळाचेर जे आसा ते, आनी त्याच बरोबर बूथ कार्यकर्ते, आमचे महिला मोर्चा, अश्यो आमच्यो जायते कार्यकर्ते वेल विशर्स आसा, तेंच्यांनी म्हाका आयज निवडून हाडून आयज ह्या उपाध्यक्ष पदाचेर म्हाका पद दिल्लें आसा. आनी हांव चडांत चड म्हजे कार्यकर्त्यांक हें सगळें श्रेय वता. आनी जी जिल्हा पंचायतीक जी आतां म्हाजी कितें आसतली फुडें ड्युटी, म्हणजे कितें डेवलपमेंट बद्दल जावं लोकांचेर सुद्दां कितें जरी ह्युमन सोर्स तेंचे जर कितें डिफिकल्टीज आसल्यो जाल्यार ते हांव मुख्यमंत्र्या पर्यंत तशेंच आमच्या आमदारा पर्यंत आनी पार्टी पर्यंत पावयतलें. आनी सदांच हांव पार्टीचें काम करपाक सदांच तत्पर आसतलें. देव बरें.
जशें तुमी म्हटल्यार बायलांचे बीन प्रॉब्लेम फुडें व्हरता जशें फाटीन आतां मेळावलीचे बायलांचे आतां प्रॉब्लेम जालो ते म्हणटा एक मिनीट राव बायलांचे म्हणजे हांवें म्हज्या मतदारसंघांतले उलयलां जे आमची मतदारसंघांचे तेंच्यो कितें डिफिकल्टीज आमच्यो आसतल्यो ते हाजेर आनी दुसरें म्हणल्यार कित्याक तेंच्यांनी म्हाज्या बरोबर आतां इलेक्शनाच्या टायमार खूब काम केलां म्हणजे दीस रात तशी काम केलां तेंच्यांनी तांकां हांव चडांत चड म्हजो हेल्प आसतलो तुम्ही उपाध्यक्ष आसात त्या खातीर तुम्ही नॉर्थ गोवाचे उपाध्यक्ष आसात हय. तुम्ही तुमच्या मतदारसंघापुरच्या उपाध्यक्ष ना. ना त्या खातीर त्यांनी जो प्रश्न विचारला तेजेर तुमचे कितें रिएक्शन जे वाळपय जे बायलांचेर अत्याचार जाले ती आहा न्ही आमची पार्टी भारतीय जनता पार्टी आसा न्ही ते कोणाचेर काय अन्याय करना प्रत्येकाक बरोबर घेवनूच तेंच्यो कितें डिफिकल्टीज आसा ते करून घेतले